आयज सकाळच्यान न्हू इतलो पावस पडला सामको हिंगा नॉन स्टॉप सामको सकाळच्यान म्हणल्यार चालू सामको म्हणजे बारीक बारीक मोठो म्हणल्यार चालू आलो सारको नॉन स्टॉप आनी आतां ऑलरेडी न्हू 3:20 जालाय. टुडे आय एम अटेंडिंग फर्स्ट PTA मिटींग. आमगे बाबा गेली फर्स्ट टायम. एक्चुअली एक म्हयन्याकून जालें ना अजून स्कॉल स्टार्ट जालें पूण आयज दवरलें तेणी आनी ओन्ली वन पेरंट इज अलाउड. हांव बरें हॅप्पी जालें आनी दोगांय वयतलें म्हण आमी. पूण तेंगे न्हू मागीर मॅसेज येयली सो पावस आमला भायर सरोंकूच दिसना पूण इम्पॉर्टंट आय हॅव टू गो. आनी आयज न्हू ऑलरेडी सॅटर्डे हांवें कितू दीस जाले कांय शूटू केलें ना कित्याक अगेन द सेम स्टोरी शिवपाचें बिजी. सो आयजूय मिटींग जायन. आयज मुगे एक्चुली बिजी सारको इवनींग मिटींग जायन म्हाका मागीर न्हू मनीष नगर वचपा जाय. थिंगसान मुगे थोडे झीप ट्रॅक बीन हाडपा हांवें टू गीव सम क्लोथ्स. सो थिंगसान हांव थिंग वयतलें आनी आतां भायर सरलें वचों. बट लकीली न्हू हांव ओन्ली 2 minutes फ्रॉम माय हावस स्कूल. सो आय एम वेरी लकी इट इज नियर बाय. सो मिटींग जायन न्हू चोयता केशें वयता ती. आयज फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स घेता आनी थिंगसान मागीर हांव हिंग वयतलें मनीष नगर आनी इवनिंगूय म्हाका मागीर गोरेगांव वचपा जाय. सो या कितू काम जाता हें पावसाचें मातशें वखदान मेळटा तूं मागीर मिटींग बीन जालें म्हणटरी मागीर मेळटा. ओके चल आतां मेळटा तुमकां आतां मिटींग आतां काबार जाल्या आनी हे पावस चोयल्या न्हू वा आयज म्हाका आतां परतून हिंग सगलें उदक भरता म्हूण सगल्याक कंटिन्युअसली न्हू पावस चालू आहा. बिलकूल थांबना बिलकूल. मुगे न्हू दोनी प्लॅन चेंज जाला आतां. मनीष नगरूय आतां प्लॅन कॅन्सील जाला आनी हांव गोरेगांव वचपा आसलो न्हू तेंय मुगे कॅन्सील जालें. एक्चुली आतां तो फायदो ना वचोन उदक न्हू सगळें भरला आसतलें ऑलरेडी. तुका हितू पावस पडलो जाल्यार बॉम्बे तें मुंबय मेरी जान आनी पावस पडलो जाल्यार उदक भरना आसता हादें हो नहीं सकता. सो आतां वयता घरा. म्हाका मातशें लेटूय जालें तें 3:30 to 4:30 सांगलेलें एक्चुली 1 hour म्हणलेलें पूण न्हू आतां म्हाका थिंगसान जाता 5 o'clock जालीं भायर. आतां येता असो ब्रेड घेवन येयला आनी थोडे स्नॅक्स हाडले फॉर इवनिंग टी. सो बस आतां घरा कडेन आसतलें आनी मातशें मुगे थोडें काम कंप्लीट करूंक मेळटा न्हू तें हांव आय विल ट्राय टू कंप्लीट इट टुडे ओन्ली. आनी मागीर मंडे सान समज न्हू हांवें थोडेशें झीप बी घालपा दवरता एल्स सगळें रेडी करून दवरता मागीर मंडे वचून हाडपा मेळटा म्हाका झीप बीन आनी देन आय कंप्लीट माय प्रोसेस. सो चल पावलें हांव आतां. एक्चुली मामी सांगताली मामी म्हणटा म्हाका जायतो पावस पड म्हणून हांवें फोन केलो तेन्नाय. सो ती म्हणटा म्हाका सारकें वारें बीन मात म्हणटाली तर अगेन सांबाळपा जाय मातशें ते पावसा सांबाळपा जाय मातशें. सो आय एम एन्जॉयींग द लेन्स बीट. म्हाका एक्चुली थिंगसान गेलें तेदोन हांवें म्हाका बरें चड अशें इट वॉज सच अ नायस टायम. हांवें फर्स्ट टायम अटेंड केला ही मिटींग आनी इतू बरी ती सिस्टर बीन बरी प्रिंसिपल आहा ती बरी तेणें एक्सप्लेन केला सगलें भुरग्यांक गेलें एशें कोन्न आनी इवन वॉट चेंजीस वी हॅव टू डू इन द हावस फॉर दॅम एज पेरंट्स वॉट वी हॅव टू डू फॉर दॅम. आनी सगलें इस्कलाचेरूय सोडपा शिरी पडना म्हूण तें सांगताय सगलें सम डिसिप्लीन वी कॅन टीच दॅम एट होम ऑल्सो. सो बरी भशेन एक्सप्लेन केला. हांव एक्चुली बियोंड गेलो ना कितें कडेन कंप्लेन्स वाचली काय म्हूण पूण इट्स नॉट लायक अ स्मॉल चिल्ड्रन दे ऑलवेज हॅव तुमकां कितलें सांगोन दा ती कोत्ताय मोस्टली इस्कलान स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन. नाव आय डोंट नो वाय आय एम स्टँडींग इन द रेन एंड डुईंग दिस विडियो नाव. इतू उगो जाल्यार हांवें आतां एकू कडेन उबो रावन तुमकां उलयता पावसाकूय भिजो बरें दिसता तशें मातशें. सो आयज म्हाका दिसना आनी कितें आसता म्हूण आतां म्हाका करपाचें आय डोंट नो. तुमकां आयज न्हू एक हे विडियोची एक रेसिपी शेअर करता तुमचे कडेन सरकोतेलाची आनी मागीर हांव विडियो एंड करतलें. सो यू ऑल एन्जॉय द रेसिपी. आनी ही रेसिपी हांव शेअर करता ती कंप्लिटली हांव कितें करून करता तें सायड भाशेन डिफरंट भाशेन करता आसतली तुमी आनी पूण हांव मुगे सारकें सिंपल रांदप. हांव चड स्ट्रेस कोन्ना मुगे रांदपाचेर
आनी मुगे रांदप म्हळ्यार फटाफट करून भायर सरपाचें. सो हांवें हें सरपाचें म्हणजे थोडेशें कोन्न दवरता कित्याक आतां नुस्तें बी मेळपा मातशें कुस्तार जाता आमकां. मेळ्ळें जाल्यार पासून न्हू सारकें बरें मेळना सगळें नुस्तें आमकां. सो हांवें कोन्न दवरता इल्लेशें केन्ना कितें ना जाल्यार केन्ना कोणूय सडनली येताय बीन न्हू घरांत तेदोन मागीर मातशें तें काडपा बरें पडटा म्हाका. आनी तें सरबत जाता उत तितू आनी बरो लागता न्हू. कोणा तुमकां खबर जाल्यार म्हाका सांगायचो न्हू. फ्रेशाकीन कोन्न दवरता आनी बरो लागता न्हू. सो येपाच म्हाका स्वता टेस्ट घाल म्हणगेलो बरो. सो हांव तुमकां शेअर करता हांवें कितें करून केलें तें. मे बी इट विल नॉट बी अ परफेक्ट रेसिपी पूण दीस इज द वे आय डू. सो यू विल एन्जॉय द रेसिपी आनी सारको व्हिडिओ एंड करता आतां रोखडें. आनी आय एम गोइंग टू एन्जॉय माय टी एंड स्नॅक्स. आज चोयता वचोन की कितें कोताय तें. आयज सगळीं घरा हाय सगळें हॉलिडे हाय. आनी तुमकां मुगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार तुमी लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल सरिना दिकुना ब्लॉग्स गोवन इन मुंबय. सद्या मुंबईन सारकी बारिशान बुडलो हां सद्या. एंड प्रे फॉर ऑल द पीपल हू आर स्टक समवेअर एंड कोण हूंय पावसा लागून स्टक जालो हाय आनी लोकांगे घरान उदक जायत लोकांगे. आय एम ब्लेस्ड टू स्टे इन अ गुड एरिया वेर the water logging problem is not there. And I stay on the 7th floor, so there's no problem for me at all. But I always pray for others who are staying in the chawl and all that. They have so much problem. Today one parent was discussing with me that 3 days back it rained heavily here, and she was like telling me that the water came inside. They're staying in the chawl, and to imagine go chawl and कोण लोक रावता तांकां खबर आहा ते डिफिकल्ट कितू आसता हितू तांकां कसोच म्हाका हितून. I'll also pray for everyone and everyone take care of yourself. Stay fit, stay healthy and take care. God bless you all. Bye bye. So masala, pepper, cloves, amsan, tikki, इलेशें जिरें आनी हल्दी पावडर आनी विनेगर आनी तितून हांव इलेशें उदकूय घालून पेस्ट करतलें. हिंगा अरावंड 15 कश्मीरी चिलीज घेयले. त्यो हांव बारीक पयलीं कातरून मिक्सरान मान पेस्ट करता तेजो विदाउट वॉटर. हांवें उदक घायलें ना. आनी मागीर तितून हांवें सगळे मसाले एड करून विनेगर बी घालून आनी इल्लेशें उदक घालून हांव तेजो एक बरो बारीक पेस्ट हाडून घेयला. आनी हेज मातशें बारीक पेस्ट केल्यार बरो जाता. मातशें बरें बारीकूय केल्यार. सो मुगे पेस्ट स्टार्टींग रेडी आहा. आनी मागीर हांवें मुगेलें बॉयल केलोलें 1 kg पोक विथ द स्कीन. एक्चुली मुगे थोडे हितून बोन्सूय जालें न्हू, ताका म्हाका सेपरेट करूंक मातशें टायम लागलो. तितून हांवें इल्लेशें पेपरकॉर्न, सिनमन आनी हल्दी पावडर आनी मीठ घालून न्हू हांवें बॉयल केलोलें. आनी मागीर अशें करून बारीक हिंगा कातून घेयलां. आतां हिंग न्हू मातशें इल्लेशें तेल घालून 1 tablespoon अशें तेल घेयलां आनी तितून हांवें तें तोडसून काडलें मातशें. सुबेज सामकें फ्राय जावपा नाका, तेजें तेलूय सुटोता कित्याक ताका ऑस आहा न्हू तेजी इल्लीशी भायर सरता. सो हिंग म्हाका 2 पार्टी करूंक पडलें कित्याक मुगे 1 kg जालो तें 2 पार्ट घालून मातशें फ्राय करून काडलां. आनी मागीर हिंगा अरावंड 6 to 7 पासून घेवपा जाताय पियाव आनी बारीक कातरपाचें. हिंगा आतां एक हांड्या थोडेशें तेल घेयलां आनी तितून पियाव बरो भाजूला. पियाव मातशें बरो सॉफ्ट जावपा जायो भाजून. तेदोन ग्रेवी मातशें बरी थीक जाता. ग्रेवी थीक जावपा हेल्प जाता. आनी मागीर हांवें हितून इलायची, सिनमन स्टीक आनी क्लोव्स घेयलोले. पियाव भाजतासतना घायलोलें. आनी हितून एक तेज पत्ताय घालपा तातून तेंय घायला कोणता हे टायमार. सो हिंग मुगे पियाव न्हू मातशें लायट ब्रावन जाला आनी बरो सॉफ्ट जाला. त्या टायमार मागीर हिंगा मसालो एड केला. हांवें मसालो एक्चुली आख्खो एड केलो तो सगलो कित्याक आख्खो वयता ताका. फूल 1 kg पोका आख्खो मसालो केलोलो. आनी मागीर इल्लेशें मीठ एड केलां आनी मसालो मातशें भाजपा जायो. मातशें भाजलो जाल्यार न्हू बरें तेल येवपा जाय मातशें वयल्यान. तेदोन बरें जाता भाजिल्लो म्हणटरी. आनी मागीर तेजे उपरांत हांवें हिंगा
पोक आसलो तें एड केलां. पोक बरें मिक्स जालें म्हणटरी न्हू मागीर हांवें तें सेम उदक घायलां. हांवें बॉयल केलो तें पोक पयलीं बॉयल केलो न्हू तेंच उदक हांवें तितून पयलीं घायलां. आनी मागीर तुमकां जाय ते भाशेन तुमच्यान ग्रेवी जाय ते भाशेन आनी उदक एड करपा जाता. सो हिंगा हांवें मागीर तें मुगे काशांतू मसाला उदक आसलो न्हू तेंय बीन एड केलां हिंगा. आनी एक 20 मिनट्स शिजोवपाचें जालें म्हणटरी आनी मागीर रेडी पोक रेडी टू ईट. थँक यू फॉर वॉचिंग द video. Do like, share and subscribe if you like, and please try the recipe and let me know in the comments box.